नमस्कार आणि योगार तुमका प्रुडंट मीडियाच्या आमच्या या विधानसभेच्या काळातल्या मध्यंतरा वेळेच्या खाशेल्या कार्यावळीत दी ब्रेक अवर आदल्या दिसाचो एक विषय घेऊन दुसऱ्या दिसाक चर्चा ही परंपरा आणि त्या परंपरेन आमी फुडें वतात. तसो कालचो विषय जो आसा तो हाजी पयलीं बी डिमांड्साचेर उलयताले तेन्नाय बी चर्चेक आयिल्लो तरी की काल परत आयलो तो म्हणजे गोंयच्या भलायकेचो दी हेल्थ ऑफ गोवा अँड इस्पेशली हेल्थाच्या सेक्टरा भितर जे गव्हर्मेंट करता ते सारकें आसा काय ना, कितें जावपाची गरज आसा काय ना. गोंय स्वतंत्र मुक्त जातकर भाऊसाहेब बांदोडकर पयले मुख्यमंत्री जाले तेन्ना तांणी दोन गजालींचेर पयलीं भर दिलो. एक एज्युकेशन गांवांनी पावचें आनी दुसरी हेल्थ भलायकी सगळ्या लोकांची बरी उरची, तातूंतल्यान एक हेल्थाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारलें. ह्या वर्साच्या हातूंत भितर आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तें सुपर स्पेशलिटी पर्यंत पसून पावलें आनी 108 आज नंबर डायल केलो जालो. आमी खंयचोय आमचो पेशंट खंयी पावपाक शकता, नाल्यार पयलीं रानांतल्यान वा खंयच्यानी हाडटना अक्षरशः वॉल्तॅरा भितर घालून हाडटाले अशी तरेची परिस्थिती आशिल्ली. पूण तरीकय बोवाळ खूब जाता की हेल्थाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बिगडलां. ह्या गजालीचेर उलोवपा खातीर आमचे कडेन हांगा दोन मनीस आसात. तातले पयले आसात गोवा मेडिकल कावन्सील जें आसा जे सरकारान घडयलां ताजे चेअरमॅन आणि गोंयचे एक नामनेचे कॅन्सराचे सर्जन जे दोतोरकी करतात आणि ताजे बरोबर बाकीच्याय सामाजीक गजाली भितर वावुरतात पूण दोतोरकी भितर अक्षरशः डेडिकेशनान काम करतात ते डॉक्टर शेखर साळकार. नमस्कार. दुसरे आमचे बरोबर आसात ते साऊथ गोवाचे साश्टीचे दोतोर पूण गोंयचे एक फामाद दोतोर, फामाद ऑर्थोपेडिशियन आणि इंडियन मेडिकल कावन्सील जे आसा ते इंडियन मेडिकल कावन्सिलाच्या गोवा चॅप्टराचे जे आतां प्रेसिडेंट इलेक्ट म्हूण आसात, पयलीं आशिल्ले मेडिकल कावन्सिलाक आनी आतां प्रेसिडेंट जावपाचे ते डॉक्टर ग्लॅडस्टोन डिकोस्टा. नमस्कार दोतोर. तुमकां दोगांकी येवकार. आणि ओके आमी पळयलें 5 वर्सां भितर विश्वजीत राणेची हेल्थाची कामगिरी आनी आतां सक्षमकांत पार्सेकार बोथ आर नॉट फ्रॉम हेल्थ सेक्टर, दे आर नॉट डॉक्टर्स. ताचे पयलीं डॉक्टर्स आशिल्ले, डॉक्टर आमोणकार आशिल्लो, डॉक्टर विल्फ्रेड डिसुजा आशिल्लो. काँग्रेसीची हेल्थ आनी आतांची हेल्थ ह्या हातूंत भितर हेल्थ डिपार्टमेंट ओवरऑल स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर जें कितें आसा तें सुदारलां, बिगडलां, कितें जावपाची गरज आसा? वॉट डू यू फील? आय थिंक जे आमी भाऊसाहेब बांदोडकरान सपनां पळयलीं इट इज गेटिंग क्लियर, हळूहळू जाता तें. इट इज टेकिंग टायम पण आय थिंक इट इज नॉट गॉन वर्स. वॉट एवर लोकांनी म्हणू मागीर आमच्या लोकांच्या एक्सपेक्टेशनां खूब वाडल्या पण दॅट डजंट मीन गोवा मेडिकल कॉलेज हॅज गॉन डावन ऑर फॉर दॅट मॅटर हेल्थ सेक्टर्स हॅव गॉन डावन. सगळी इम्प्रुवमेंट जायता प्रत्येक हातून पण प्रत्येक फावट लोकांचे एक्सपेक्टेशनां वाडल्या कित्याक प्रायवेट सेक्टर ऑल्सो डेव्हलपिंग एट फास्टर पेस. म्हणजे गव्हर्मेंट जर 10 पावलां मारता न्ही, प्रायवेट सेक्टर 20 पावलां मारता. आनी पळयतना आमी सगळे पळयता की ते बाबा गव्हर्मेंट सेक्टरा कडेन आनी स्पेशली मेडिक्लेमा खातीर हें चड जालां. मेडिक्लेम गव्हर्मेंट जे दिता ते पेशंट वता खंय? नॉट इन द गव्हर्मेंट सेक्टर इन द अदर स्टेट्स. म्हणजे आतां जर हार्टाचें ऑपरेशन जाय जाल्यार तो केएमान वचना, तो वतलो हिंदुजा, तो वतलो लिलावती विच इज अ टॉप क्लास प्रायवेट हॉस्पिटल. आनी थंय वतकच ते कल्चर पळयतात आनी हांगा येतकच म्हणटा की हांगा ही घाण आहा, हांगा हें चलना, हें उदक ना, तें ना. सो वेन यू आर हॅविंग सच अ बीग अमावंट इम्प्रुवमेंट इज पॉसिबल. नो से आय नो मान इम्प्रुवमेंट जावपाक स्कोप खूब आहा पण आय थिंक गव्हर्मेंट इज पुटींग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दीस. पण जितके पयशे घालता पळय तितको रिटर्न त्या लोकांक मेळटा काय ना आय एम डाउटफूल. दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके. खूब बरे भशेन समअप केलां दोतोरान. दोतोर तुमकां कितें दिसता जितले पयशे घालतात तितले मेळना, कित्या खातीर मेळना वा जें आर यू सॅटिस्फायड? See, in medical science, it's always impossible to be satisfied because whatever you do, there is scope for improvement. When I started practice, there was not a single scanner in Goa. X-ray machine and that too some ancient machines. Now there are CT scanners, there are MRIs and things like that. My view is that the whole health sector is at crossroads. And this government has difficult and hard decisions to make. There are problems without discussing who created them, why they were created and all that. What has happened is because of media, because of people like you, everybody is aware of what the problem is. Identifying problems is not a difficult job. Identifying the solution is the difficult job. And this is where this government really needs to roll up its sleeves and do something. And that doing something should not be अरे ताणी ताशी केल्लें आमी दुसरे भाशेन करूया. You must identify what is good for the people. Now he mentioned Mediclaim. As an idea it is sound, but it must reach the person who needs it the most. You cannot have a person driving up in a Rolls Royce or a Mercedes and saying Mediclaim घेवपाक अशें कशें जातलें? I mean, it is meant for actually poor people
अँड फॅसिलिटी नॉट अवेलेबल न्ही. हांगा बरे बरे लोक घेऊन गेले, खरे पुअर ते बाबडे आपले पैसे खर्च करतात बिकॉज दे डोंट नो द स्कीम प्रॉपरली. तांकां टायम लागता. You tell me, if we drew up a list of all the beneficiaries of Mediclaim in the last 10 years, how many people there actually deserve that Mediclaim? And there are situations where people go, somebody goes to Bombay, has the operation, comes back, and he files a claim for Mediclaim. I mean, this is abuse of facility. As a principle, it is absolutely sound. There is तुम्ही nothing मेडिकल wrong. काउन्सिलाक चेअरमॅन झाला, यू प्लॅन टू डू समथिंग अबाउट दिस की मेडिक्लेम जाग्यार घालपाची. मेडिकल काउन्सिल चेअरमॅन कॅनॉट हॅव दिस आमकां No, मॅन्डेट सजेस्टिंग आय एम मॅन्डेट करा. पण एज अ पीपल आर गोइंग टू लिसन टू यू. इन हेल्थान आमी आय हॅव लिटल इयर ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर अँड Exactly. सो आय हॅव सजेस्टेड सी माय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गव्हर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हॅज टू मेक अप इज माइंड एट वॉट लेवल तूं लोकांक फॅसिलिटी दितलो विच इज फ्री. खंयच्या लेवल पर्यंत तूं वचूं शकता. आतां पळय सगळीं हॉस्पिटलां बांदली तुमी, भितर मनीस ना कामाक. हॉस्पिटल आनी तूं हेल्थ फॅसिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द बिल्डींग अँड द इन्स्ट्रुमेंट्स. यू रिक्वायर एक्सपर्ट मॅन टू ते करूंक जाय न्ही. व्हडले बेस्ट अल्ट्रासावंड मशीन हाडलें, पासून बसपाक मशीन ना, तुजे कडेन मनीस ना, कितें फायदो ताजो. पूण म्हाका एक गजाल तुमी सांगात, दिस स्टेटमेंट वीच यू मेड की ज्या तरेन प्रायवेट सेक्टर पयलीं अशें आशिल्लें की एक तेंपार ऑलमोस्ट मे बी टील 80s वा मिड 80s पर्यंत गव्हर्मेंट हॉस्पिटल वॉज दी मेन हें जंय आमी धांवताले. मागीर जावं प्रायवेट तुगेले पब्लीक हेल्थ सेंटराक गांवां भितर, जावं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांक हॉस्पिसां भितर, आजिलां भितर वा आयडी हॉस्पिटलां भितर वा GMC भितर मेडिकलां वचप कितें जालें जाल्यार मेडिकलां वचप हें आशिल्लें. आज तें जायना. आज थंय वचपाक लोक फाटीं फुडें जातात. तुमी सांगतात की प्रायवेट सेक्टर जसो मुखार गेलो तसो कोणा कडेन पयसो चोडा, प्रायवेटा कडेन चोडा काय गव्हर्मेंटा कडेन चड आसा. ताचो जबाब कितें? गव्हर्मेंट कितले पयशे मोडटा हेल्थाचेर? On a national level, if you take an average over 10-15 years, the expenditure is 0.9%. The 0.9% कितें मेळटलें तुका? If you have put up one MRI scan गेले तुगे 2 crore 3 crore. आनी वाडत आसाय. Today 64 slice, tomorrow 128 slice, day after spiral CT. See what has happened in globalization, common man's standard of living has increased. Lot of money is there in the market. And he expects more. आम्ही पळयता न्ही, आमची प्रॅक्टीस आम्ही सुरू केली 1990. आय थिंक ही मस्ट हॅव स्टार्टेड बिफोर दॅट. तेन्ना हांव किमोथेरपी 750 रुपयाची ब्रेस्ट कॅन्सराक दितालो न्ही जाल्यार पेशंट म्हणटाले हाजे पेक्षा सवाय ना काय म्हणून. टुडे आय एम गिविंग देम ऑप्शन दॅट देर इज अ किमोथेरपी ऑफ 5 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs. दे चूज द बेस्ट. दॅट मीन लोकां कडेन मनी आसा. I know that he is showing because he is potentially seeing death in front of him. So he will select the best. पण आसा जे पयलीं कांयच ना म्हणटाले, people have got money. No, are you compare रे म्हणजे प्रायवेटान हें आहा तशेंच GMCन जावपाक जाय. नो ह्यो पयशेकारांची गजाल जाल्यो, ह्यो पयशेकारांची गजाल जाल्यो. म्हजे कोताक आतां आयची गजाल घेया तुमी. आज हेल्थ मिनिस्टरान परत सांगलें की MLA जे आसा ते आपली हेल्थ निग्लेक्ट करतात. हांगा प्रेशर वाडटा, कोणाची शुगर वाडटा, कोणाची आनी कितें वाडटा, ह्यो सगळ्यो गजाली आसात. कोणाची डायबिटीज वाडटा, सगळ्यो गजाली जातात. सो ह्या गजाली खातीर तुमी रेग्युलर हेल्थ चॅक करात. गव्हर्मेंटान तयारी केल्या. आनी जे काल पर्यंत सांगताले की आमी इतले मॉडेल हॉस्पिटल तयार करतले, हें करतले, तें करतले, दॅट हेल्थ मिनिस्टर इज टेलिंग दी MLAs की तुमचे खातीर आमी 2 हॉस्पिटल सिलेक्ट केल्यात. एक नुसी वोकाड आनी दुसरें आहा तें अपोलो विक्टर. नॉर्था भितर हॉस्पिटल ऐका, नॉर्था भितर हॉस्पिटल आमचे कडेन बरें ना. एक आमी मणिपालाक ट्राय केले बट देर आर सम प्रॉब्लेम्स. थंय मोवीन कुठून विचारलें की तुम्ही GMC आता की GMCक तुम्ही डावनग्रेड करपाक लागले का. ही इज सेइंग फॉर अ जनरल चेकअप दी कार्डियक फॅसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन GMC. इज इट ट्रू? No, I think everything is available. For a general checkup, it is absolutely false. MLAs आणि हे पासून जर प्रायव्हेटा भितर तुम्ही see GMC is not seen as a regular checkup. आता तुका मनशाक जर रेग्युलर चेकअप जाव तो GMCन वचना केन्ना. एक तेंपार आमी सगळे GMCकूच वताले. पण तुम्ही फॉर कितें तुका जालें जाल्यार वतालो. तूं when you are in good health you will not go to GMC and get yourself checked up because थंय टाइम ना. सो दोतोर वो कॉन्फिडन्स कोणी तयार करप. नाही पण हे आमचे वयर पासून सकयल पर्यंत नाही. प्रायम मिनिस्टराचें ऑपरेशन केलें इन एम्सान केलें. कोणें केलें? एम्साच्या डॉक्टरांनी केलें. म्हाका एकूच गजाल सांगात, ह्या देशा भितर अशी तरेची गजाल घडल्या की गांधी कडेन खंय एक मनीस आयला आनी ताणें सांगलें की आपल्याला भुरगो पळय हो गोड आहा तें सोडना, तो हें जावपाक लागला. तेन्ना कितें करपाचें मातशें हाका सांग म्हणून गांधीन सांगलें की ताका 1 म्हयन्यान यो म्हणून. आनी 1 म्हयन्यान येतकर गांधीन ताका सांगलें की तें सोड म्हणून. सो ताणें विचारलें की बापायन की हें सोड म्हणून सांगपा खातीर तूं 1 म्हयने कित्याक काडलो. तर गांधीन सांगलें की आपूण खातालो तें पयलें आपणें सोडलें आनी मागीर आपल्याक सांगपाचो मोरल रायट आयलो. हांगा मोरल रायट वगडावन बसल्या तुमची मनीस जे सांगतात MLAनी सगळ्यांनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलां वचचें. लोकांक सांगतले वतात गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलां. सोल्युशन खूब सिंपल. मंत्रीन जे पण सांगलां की अपोलो वॉस, वोकार्ड वॉस,
let him make a rule that all MLAs should go to GMC. Within 2 months, the facilities in GMC will improve. अशा म्हणतात तू पण ते सगळे खंय वतले थंय तो म्हणटलो इफ आय कॅन अफोर्ड आउटसाइड वाय आय शुड गो टू Afford is a different matter. No, his affordability also is important. Yes. When you say I am नो affordability, आय I एम got this, why I should go to सेइंग this? म्हजो मुद्दो असतो असो तुम्ही व्हडली व्हडली भाशणां करतले तुम्ही ट्रस्ट बिल्ड करनात तुमच्या गव्हर्नमेंट फॅसिलिटी बाबतीत तुमकांच विश्वास ना म्हणून तुम्ही स्वता आणि तुम्ही बाकीच्यांक सगळ्यांक गव्हर्नमेंटाचे कुस्तार प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक वच म्हणून I सांगतात don't मागीर think आनी so. कितें उरलें You don't see like that. असे पळोवन उपयोग ना त्या एमर्जन्सी वेळा आय एम No, नॉट no, टॉकिंग no, अबाउट Mukta, emergency. health checkup. That is different. I am saying a general periodical checkup. पण हेल्थ चेकअप कन्सेप्ट इज नॉट देअर इन मेडिकल कॉलेजेस तांकां टायम ना तुका नॉर्मल मनशाक देर आर 200 पीपल हू आर लायन हू आर सिक पीपलांक तू पयलीं पळयतलो काय नॉर्मल मनशांक पयलीं पळयतलो So medical checkup is not possible in GMC. Not in GMC. Under the present circumstances. In the present circumstances, unless Under you the make present circumstances, the workload is too much. तू हे To be fair. प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून थंय एक जर सेक्शन करत सेपरेट विच इज प्रिव्हेंटिव्ह आता आम्ही टाटा हॉस्पिटलान गेले न्ही दर इज अ सेपरेट वेर प्रिव्हेंट तुका काय ना पण यू वॉन्ट टू चेक यू हॅव टू गो देअर यू कॅनॉट गो इन द नॉर्मल लायन थंय लायनी लागिल्ले आहा लोकांच्यो आय एम सीक म्हणून तो म्हणटा हांव बरो नासतना तू सगळो टायम काडटा आनी ताका दिता जाल्यार कांयच ना प्रॉब्लेम So basically अशें आसा की एक प्रायव्हेट हेल्थ चॅकअपाक टायम कितलो वयता आतां ते दोतोरांक 5 मिनट ना थिंगा ते 200 लोक 200 लोक बड मारता बायल्यान आपण एक वर लायनी 2 लायनी मागीर आनी हेल्थ चॅकअपाक चारांक येवन दॅट मिन्स हांगा लोकांक सगळ्यांक प्रायव्हेट परवडना तांकां जीएमसी शिवाय हॉस्पिसा शिवाय आजिला शिवाय आयडी शिवाय पर्याय ना आणि त्या पर्यायाक आमी वी कांट मीट देअर डिमांड्स दॅट इज द प्रॉब्लेम We can't meet the demands, yes. दॅट इज द प्रॉब्लेम विथ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन गोवा Yes. नाही पण आम्ही कशें आतां वी आर ट्रायंग टू मरे आमी दोगूय जाण बरोबर येवपाचें सोडून तूं प्रायव्हेट हांव गव्हर्मेंट दीस इज द प्रॉब्लेम यू शूड टेक हेल्प ऑफ द प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो तूं आतां सेबी स्कीम आहा नवी स्कीम आहा ती जर सारकी करत अँड प्रॉपरली हे जर इम्प्लिमेंट करत द लोड ऑन जीएमसी विल डिक्रीज नाही सेबी scheme म्हणजे insurance सुवर्ण योजकार कितें स्कीम केली Health insurance. इन्शुरन्स स्कीम सपोज दिवचलच्या मनशाक एक जाय ऑपरेशन जाय करूं तो म्हजे कडेन येवं शकना बिकॉज वी आर चार्जिंग अराउंड सम पयशे प्रायव्हेट सेक्टरान करता ताका जीएमसीन वता तो कित्याक ही कॅनॉट एफोर्ड सपोज गव्हर्मेंट पेज प्रायव्हेट हॉस्पिटल दॅट लिमिटेड वॉट एवर मनी विच इज गुड अमाउंट आय वॉन्ट से तूं सामकें ह्या आतांच्या एमाउंटान कोण ऑपरेशन करचें ना म्हणजे 2,500 तूं दितलो आनी 5,000 दितलो तर इट इज फेलियर पण रिजनेबल गुड अमाउंट जर दिलो आमी सगळे दोतोरांक बसोवन I think load on GMC will decrease tremendously and they can do quality work. Then तुझे हे तू सांगता नाही that will come into action. तुम्ही बिल्डिंग बांधपाक आसा 500 कोटी खर्च केले गव्हर्नमेंटान 500 crores in building only. कितें फायदो कमिशन ते तुका रोखडे सिटी स्कॅन हाड म्हणून सांग तू फाल्यां हाडटलो फाल्यां MRI जा फाल्यां हाडटा आमी पण मनीस खंय मेळटा तुका ट्रेन्ड मॅन पॉवर इज नॉट insurance scheme if it is to work, there are one of two options. One is either to make it available only to the poor. That means you have to have a cutoff below poverty line. Jeopard ration card kella. The version you have to have a cutoff. Second option is you pay a premium. Premium will be adjusted according to your financial status. So if you pay 5 rupees, I pay 100 rupees, he pays 1,000 rupees, no problem. But there must be one of these two options. You cannot say today all Goans will be treated free. You go to see 60% of those Goans will be from outside. So what are you going to do? You're going That's what. If you have a proper त्यामुळे सांगतो का ताका सिस्टम जर सारखी घालत नाही इवन आय डोंट एग्री विथ हिम तू बाबा सेपरेट कर हाका सेपरेट कर ताका सेपरेट कर गव्हर्नमेंट टुडे इन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा 150 crores is spent on health and around 110 or 120 is spent on crores on GMC. So total around there's 300 कोटी per year government spends on health of the people 300 कोटी 500 कोटीची बिल्डिंग बांधल्यो हे 500 कोटी जर सिस्टमॅटिकली जर त्या स्किमीन घाल्ले नाही एव्हरीबडी कुड हॅव एसेस गुड हेल्थ केअर आणि सी यू आर नॉट जीएमसी कॅनॉट इज नॉट अ जीएमसी दोतोर बरे ना टॉप क्लास सर्जन्स आर देअर टॉप क्लास मेडिकल पीपल आर देअर बरे दोतोर आमकां शिकयलें न्ही आमकां शिकून आमी ते शिकून आमी जाले न्ही सगळे जाण यू डोंट अंडर एस्टिमेट तूं आतां केएमान वच आय कॅन एश्युअर यू नो आमचे गोंयकारांक न्ही जेजीन आनी केएमान धाडूंक जाय ट्रिटमेंट घेवपाक देन दे वील अंडरस्टँड आमचे म्हणटले 1000 पटींनी बरें आहा मेडिकल कॉलेज एटलिस्ट पळयता तरी तुजे कडेन म्हणून